स्वर्गाचो व्हडलो सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय तांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचे भक्षणे कुडीचें जेवणपण ससनाचें जिवीत. आमेन. बापा सुर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणेन पडूंक दिवं नाका पण वायटांतली आमकां निवार. मान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोत ताय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो पूजीस. मागेन ती मरे देवाचे माई आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मान मरे कृपेन तुझी ताय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूजीस. मागेन ती मरे देवाचे माई आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोत तुझे ताय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूजीस. मागेन ती मरे देवाचे माई आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. बाबा पुताक आणि पोट आदी आतां आनी सदां सदां काल. आमेन. अर्काचे मिस्तेर पयलो मिस्तेर सोम जेजू क्रिस्त आपलेच पोतवेन तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो. आमचे बाप्पा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां दाळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन भरले सर्वेस पोचते आसा उस्त्रेमध्ये तू सदो आनी सदोचो पूज्य येसू. मागेन ती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सर्वेस पोचते आसा उस्त्रेमध्ये तू सदो आनी सदोचो पूज्य येसू. मागेन ती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सर्वेस पोचते आसा उस्त्रेमध्ये तू सदो आनी सदोचो पूज्य येसू. मागेन ती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सर्वेस पोचते आसा उस्त्रेमध्ये तू सदो आनी सदोचो पूज्य येसू. मागेन ती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सर्वेस पोचते आसा उस्त्रेमध्ये तू सदो आनी सदोचो पूज्य येसू. मागेन ती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सर्वेस पोचते आसा उस्त्रेमध्ये तू सदो आनी सदोचो पूज्य येसू. मागेन ती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सर्वेस पोचते आसा उस्त्रेमध्ये तू सदो आनी सदोचो पूज्य येसू. मागेन ती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सर्वेस पोचते आसा उस्त्रेमध्ये तू सदो आनी सदोचो पूज्य येसू. मागेन ती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सर्वेस पोचते आसा उस्त्रेमध्ये तू सदो आनी सदोचो पूज्य येसू. मागेन ती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सर्वेस पोचते आसा उस्त्रेमध्ये तू सदो आनी सदोचो पूज्य येसू. मागेन ती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापा पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल. आमेन. ओ म्हज्या जेजू बगस आमकां आनी आमकां एमकोणांतल्या उज्यांतली सगळ्या आत्म्यान स्वर्गार व्हर अदीक करून चड गरज आसलेल्यांक. दुसरो मिस्तेर सोम जेजू क्रिस्त जिवंत जातोच 40 दिसांनी पळसोडीत सरकार चडलो. आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार.
नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोर तुझ्या दयेचा उस्तरामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू भगवत मरे देवाची माई आम्हा पापियांखाती विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोर तुझ्या दयेचा उस्तरामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू भगवत मरे देवाची माई आम्हा पापियांखाती विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोर तुझ्या दयेचा उस्तरामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू भगवत मरे देवाची माई आम्हा पापियांखाती विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोर तुझ्या दयेचा उस्तरामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू भगवत मरे देवाची माई आम्हा पापियांखाती विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोर तुझ्या दयेचा उस्तरामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू भगवत मरे देवाची माई आम्हा पापियांखाती विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोर तुझ्या दयेचा उस्तरामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू भगवत मरे देवाची माई आम्हा पापियांखाती विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोर तुझ्या दयेचा उस्तरामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू भगवत मरे देवाची माई आम्हा पापियांखाती विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोर तुझ्या दयेचा उस्तरामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू भगवत मरे देवाची माई आम्हा पापियांखाती विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोर तुझ्या दयेचा उस्तरामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू भगवत मरे देवाची माई आम्हा पापियांखाती विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोर तुझ्या दयेचा उस्तरामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू भगवत मरे देवाची माई आम्हा पापियांखाती विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आता आणि सदा सदा काल आमेन. ओ म्हज्या जेजू भोगोस आमकां आनी आमकां कोणांतल्या उज्यांतली सगळ्या आत्म्यांक स्वर्गार व्हर अदीक करून चड गरज आसलेल्यांक. तिसरो मिस्तेर सोम जेजू क्रिस्त स्वर्गार वेतोच पाठयल्लो पवित्र आत्म्याक सेनाकाल मुरला सुवातेर तुयाकवार मारी आनी आपोस आसले. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज्य समकायो तुझी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलाल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां धारणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निबार. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोरचे देसा उस्त्रेमध्ये तू सदो आणि सदोचो पूज जेजू बागेन ती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोरचे देसा उस्त्रेमध्ये तू सदो आणि सदोचो पूज जेजू बागेन ती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोरचे देसा उस्त्रेमध्ये तू सदो आणि सदोचो पूज जेजू बागेन ती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोरचे देसा उस्त्रेमध्ये तू सदो आणि सदोचो पूज जेजू बागेन ती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोरचे देसा उस्त्रेमध्ये तू सदो आणि सदोचो पूज जेजू बागेन ती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोरचे देसा उस्त्रेमध्ये तू सदो आणि सदोचो पूज जेजू बागेन ती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोरचे देसा उस्त्रेमध्ये तू सदो आणि सदोचो पूज जेजू बागेन ती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोरचे देसा उस्त्रेमध्ये तू सदो आणि सदोचो पूज जेजू बागेन ती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोरचे देसा उस्त्रेमध्ये तू सदो आणि सदोचो पूज जेजू बागेन ती मरे देवाचे माये
आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गुरपेन बरले सर्वेस पोचे तेसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोचो पुचे येसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आनी सदां सदां काल आमेन. हे माझे जेजू बगूस आमकां निवार आमकां कोणाच्या उज्यांतली सगळ्या आत्म्यान सरकार वर उदीक करून चड गरज आसलेल्यांक. चवथो मिस्तेर सम जेजूच्या मरणा उपरांत आंकवार मरी 4 वर्सांनी सरकार केली. आमचे बापा स्वर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटलो रायज आमकां दी आणि आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां बगोस आणि आमकां ताणे पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा ओस्तऱ्या मध्ये तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. भगवती मरे देवाचे माई आपापल्या गती विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा ओस्तऱ्या मध्ये तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. भगवती मरे देवाचे माई आपापल्या गती विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. भगवती मरे देवाचे माई आपापल्या गती विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. भगवती मरे देवाचे माई आपापल्या गती विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. भगवती मरे देवाचे माई आपापल्या गती विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. भगवती मरे देवाचे माई आपापल्या गती विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. भगवती मरे देवाचे माई आपापल्या गती विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. भगवती मरे देवाचे माई आपापल्या गती विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. भगवती मरे देवाचे माई आपापल्या गती विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. भगवती मरे देवाचे माई आपापल्या गती विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदा सदा काल आमेन. हे माझे जेजू बगूस आमकां निवार आमकां कोणाच्या उज्यांतली सगळ्या आत्म्यान सरकार वर उदीक करून चड गरज आसलेल्यांक. 5वो मिस्तेर आंकवार मारेच्या मस्तकार मुकुट घालो आनी केली तिका सरकार आनी संवसाराची राणी. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्यो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां दाळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे गुरपेन बलले सर्वेस्पोरचे ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तूं सोदोव आनी सोदोवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गुरपेन बलले सर्वेस्पोरचे ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तूं सोदोव आनी सोदोवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गुरपेन बलले सर्वेस्पोरचे ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तूं सोदोव आनी सोदोवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गुरपेन बलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तूं सोदोव आनी सोदोवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गुरपेन बलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तूं सोदोव आनी सोदोवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गुरपेन बलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तूं सोदोव आनी सोदोवचो पूत जेजू.
जेजू भागेंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले सर्वेस पोचतेसा स्त्रियांमध्ये तू सदो आणि सदोचो पुत्र जेजू भागेंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले सर्वेस पोचतेसा स्त्रियांमध्ये तू सदो आणि सदोचो पुत्र जेजू भागेंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले सर्वेस पोचतेसा स्त्रियांमध्ये तू सदो आणि सदोचो पुत्र जेजू भागेंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले सर्वेस पोचतेसा स्त्रियांमध्ये तू सदो आणि सदोचो पुत्र जेजू भागेंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आनी सदां काल आमेन. म्हजे जेजू बगूस आमकां निवार आमकां एमकोणांतल्या उज्यांतली सगळ्या आत्म्यांक सरकार वर अदीक करून चड गरज आसलेल्यान. नमान राणी एकाकुतीचे माये तुझे आमचे जिवीत अमृत आणि बरवंसो आम्ही पडदेशी येवीची बाळकां तुका उलो मारता हे दुखाच्या कोणान अस्कलान सुस्कार सोडून हृदय करून माई तुका प्रार्थाव. आमचे दयाळ शरातिनी तुझी काकुतीची नदर घाल तूं कोनवाली आनी मोगाल दुलो बांकवार मरये या पटेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय. भागेंती देवाचे माये आमचे पेसत माग जेजू क्रिस्तान बसयला ते आमकां खबर जावचे. बाप साहेबाच्या इंतेसांव पासत आमचे बापा सुर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आणि आमचो दिसपत्र गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळ्यांत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेली सर्वेस पोर तुझ्या दयांचा उस्तऱ्या मदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो आपूत जेजू. भागेंती मरिये देवाची माये आमच्या पापयां खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां काल आमेन. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो जेजू तुमकांय कृपा दिवं. आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन आयची मिसाची भेटयता देवाक दिन वाचून मेलिसा फेर्नांडीस आपल्या जल्माच्या दिसाक आनी दुसरें इंतेसांव आमी भेटयता देवाक दिन वाचून साशा फेर्नांडीस हाच्या जल्माच्या दिसाक. देवा लागीं दोगांयचेर भरपूर आशिर्वाद घाल म्हूण आमी खेरीत भाशेन मागुया. तशेंच आयज आमच्या मागण्यांत दवरुया आलेखा आपलो जल्माचो दीस मनयता देवान ताचेरूय आशिर्वाद घालूंक मागुया. हेर सगळी आमची मागणी आमी इल्लोसो वेळोगीच रावन देवा मुखार दवरुया. आयज सायबिणीची भेट ह्या गोराब्यांनी जाता. आल्तो चिकाली एल्विस डिसुजा, रेजिना मुंदी, जॉन आनी फ्लोरा फारिया, दाबोली व्हडलेंबाट इनासियो गामा, आल्त दाबोली वालीसायड जॉर्ज डायस, अपा ऑर्चर्ड कॅरल डायस, आसोय फ्रांसीस सिल्वा, देवस्वा ग्रान मिनेझीस. ह्या गोराब्यांचेर सायबीण मायचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद घालूंक आमी खेरीत भाशेन मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. प्रिच्या भाव भयणीनो देवान आमकां वेगवेगळी देणी दिल्यात आनी जांकां कोणाक चड दिलां तांचे लागीं देव चड घेवंक रावता म्हूण आमकां उगडास. आमकां देवान जायत्यो जबाबदाऱ्यो दिल्यात, जायती देणी दिल्यात, जायते पावटी आमी घडये बेसारमाय केल्या आमी जबाबदार जावंक ना. असले आमचे सगळ्या चुकीचें हे मिसाचे सुरवातेक देवा लागीं बोगसणे मागुया.
हांव पातकी सूर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. म्हजो बोड अपराध ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. मैमेवन देवा सर पदवीदार बापा, सदां तुजी भक्ती करूंक आनी खऱ्या मनान तुजी चाकरी करूंक आमकां फावो कर. आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणाक. भाग्यवंत पावलून एफेसकारांक बरयलेलें चिटी वेलें वाचप. भावा भयणींनो, देवान तुमकां फुंक्याचें देणें दवरलां. तें तुमकां पावयचें मुनियारपण ताणें म्हजे आदीन केलां म्हूण तुमी घडये आयकलां जातलें. आनी हांवें निकतेंच थोड्याच उतरांनी बरयलां तशें. आपलो गूट उक्तो करून देवान म्हाका ताची ओळख दिल्या. तुमी ती वाचशात तर क्रिस्ताचो गूट हांव कसो समजता तें तुमकां कळून येतलें. ह्या गुटाची खबर आदल्या पिळगेच्या खंयच्याच मनशांक मेळ्ळी ना, पूण आतां आत्मे उद्देशी तो उक्तो करून देवान आपल्या भाग्यवंत धर्मदुतांक आनी प्रवद्यांक ताची ओळख दिल्या. म्हणजे शुभ वर्तमाना उद्देशी क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान ओन भावार्थ्यांक तेंच दायज मेळ्ळां. तेच कुडीचे तीं सांदे जाल्यांत आनी तेच बासावणेंत तांकांय वांटो आसा. देवाचे पदवेचे करणेन म्हाका फावो केल्ल्या कृपेच्या देण्या ह्या शुभ वर्तमानाचो हांव सेवक जालों. देवान पवित्र केल्ल्या मोदें सगळ्यावन ल्हान तो हांव. तरी आसतना ताव नासलोले क्रिस्ताची दौलत परगडचें देणें देवान म्हाका फावो केलां आनी आपल्या गुटाची मांडावळ कसली ती सोबे माजार उजवाडावचें काम ताणें म्हाका दिलां. सर्व रचणारा देवान हो गूट काळाच्या ओरंबाकतान आपणाच भितर लिपोवन दवरलेलो. हेच खातीर की देवाची अगणीत जाणवाय फकत आतां पवित्र सोबे वरवीं सर्गीच्या परदानाक आनी अधिकाऱ्यांक कळीत जावची. हीच ती क्रिस्ता जेजू आमच्या सुम्या सवें देवान सासणाक तान येवजलेली मांडावळ. ताचे सवें ताचेर भावार्थ दवरून देवाशी विस्वासान लागीं सरूंक आमकां धीर मेळटा. देवाचें उतोरें आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्पराच्या जोरींतलें संतोसान तुमी उदक काडटल्यात. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पराच्या जोरींतलें संतोसान तुमी उदक काडटल्यात. खरेंच देव म्हजो तारोक. हांव पातयेवन रावतां, म्हाका भिरांत ना, कित्याक सर्वेस्पर म्हजें बळ. ताचें हांव किर्तन गायतां. तोच मोग सोडून
तोच म्हजो सोडवणदार. सोडवणेच्या जोरींतलें संतोशान तुमकां उदक काडूंक मेळटलें. जबाब: सोडवणेच्या जोरींतलें संतोशान तुमी उदक काडटल्यात. सर्वेस्पराक दिनवासात व्हडल्या ताळ्यान ताचें नांव घेयात. सगल्या पोरजांक कळयात ताची कौतूक कर्तुत्वां. ताचें श्रेश्ठ वर्तें नांव सगले कडेन परगट करात. जबाब: सर्वेस्पराचे जोरींतलें संतोशान तुमी उदक काडटल्यात. सर्वेस्पराक स्तोत्रां गायात, कित्याक ताणें केल्लीं नवलां विजमितां. शेकान शेक प्रिथ्वीचेर तीं कळयात गाजुयात. सियोनांत रावतल्यांनो गितां गायनां करात. आनंदाचे उलास सोडात, कित्याक इस्रायेलाचो पवित्र देव तुमचे मदें खरेंच व्हरतो. जबाब: सोडवणेचे जोरींतलें संतोशान तुमी उदक काडटल्यात. उद्गार. Sorvespora soy soy, Sorvespora soy soy, Sorvespora soy soy, Sorvespora soy soy. बापा, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या दोनया, हांव तुका दिनवासतां, कित्याक सर्गीच्या राजाचे गूट तुवें ल्हानाक उक्ते केलेत. Sorvespora soy soy, Sorvespora soy soy, Sorvespora soy soy, Sorvespora soy soy. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोया. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, हें मात जाणो जायात, खंयच्या वक्तार चोर येतलो तो घराचो दोनी जाणा आसलो जाल्यार दुबावीन तो जागृत रावतलो आसलो आनी आपलें घर फोडून नागोवंक दिवचो नासलो. तुमी तशींच तयार रावात, कित्याक चिंती नासलेल्या वेळार मनशाचो पूत येतलो. तेन्ना पेद्रून म्हणलें, सायबा, आमकांच वो हेरा समेस्तांकूय तूं ही वपार सांगताय. जेजून अशी जाप दिली, घरांत आसतल्यांक वक्तार गोवांचें माप मेजून दिवंक दुनियान आपल्या गोराब्याचेर सत्य दिल्लो कोण विस्वाशी आनी शाणो कारबारी जायत सो तुमकां दिसता. आपलो दोनी येता त्या वेळार आपलें काम करीत आसता ताका मेळत तो चाकर सुभागी. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, आपणा कडेन आसा तितल्याचेरूय तो ताका सत्य दितलो. पूण परत येवंक म्हजो दोनी लांबाय करता अशें तो चाकर आपणाच भितर म्हणून हेरां चाकरांक आनी चाकरणीक मारूंक आनी आपूण खावंक पिवंक आनी बेबदिकाय करूंक लागत जाल्यार तो रावनासलेल्या दिसा आनी तो नकळो आसलेली घडयेर त्या चाकराचो दोनी पावतलो आनी ताका पेल्यान काडटलो आनी अविस्वाशां बरोबर ताका भायर उडयतलो. आपल्या दोनयाची खुशी कितें ती जाणो जावनूय ती पाडूंक तयारी पर्यंत करूंक ना तसल्या चाकराक खूब सत्यांचो मार पडटलो. ती कितें ती नकळो आसलेल्यांक ताच्या कर्तुपांक खास्त फावो जाल्यार ताका थोडेच सैते पडटले. ज्या कोणाक चोड दिल्लें आसा ताचे कडचें देव चोड मागतलो. ज्या कोणाक चोड पातयेल्लें आसा ताचे कडलें देव चोड घेवंक रावतलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रिच्या भाव भयणीनो, देवान सगली मांडावळ आमकां ह्या संवसारान करून दिल्या
आनी ही मांडावळ बरे भाशेन सांबाळपाक आमकां मनशांक कारबारी कशे नेमल्यात, स्टिवर्ड्स. ही स्टिवर्डशीप वो हे कारबारीपण आमच्यान वेगवेगळ्या मळार पळोवपाक जाता. आमच्या समाजीक मळार पळोवपाक जाता, आमच्या ह्या सैमीक मळार पळोवपाक जाता, आमचे आर्थीक परिस्थितीन पळोवपाक जाता, वो आमच्या गोराब्याच्या मळारूय पळोवपाक जाता. वेगवेगळे तरेन ही मांडावळ जी मांडून हाडलेली आसा तातूंत देवान कारबारी नेमल्यात, जबाबदाऱ्यो दिल्ल्यो आसात. पॉलिटिकल मळारूय बीन आमच्यान ती पळोवपाक जाता. आनी जेन्ना आमकां ही जबाबदारी दिल्ली आसा तेन्ना जण एकल्यान आपलो वावर करून जी मांडावळ सांबाळून बरेपण येवपाक जाय तें येवं सारकें करूंक जाय. आयज जायती आमची वेवस्था संवसाराची पिड्यार जाल्ली आसा. आयज घुसपागोंदळ जायतो जाल्लो आसा. आयज जायते जाण सांडलेले आसात. आयज जायते कडेन आमकां पळोवंक मेळटा जे आमचे सिस्टम्स आसात, वेगवेगळ्यो सिस्टम्स, घटना ज्यो घडलेल्यो आसात हे सगळे मांडावळीन सांबाळूंक त्यो घटनाच पिड्ड्यार जाल्ल्यो आसात. कित्याक जांकां कारबारी नेमलेले आसात ते बेजबाबदार जाल्यात, ते आपलें काम सारकें करिना, वो जायत्या जाणांक आशा जाल्ली आसा. तर असल्या वेळार आयज आमकां हो संदेश, सगल्या वेळार आमी जागृत रावपाक आमकां उलो. आनी जो चाकूर सगल्या वेळार जागृत रावून ही आख्खी वेवस्था, ही मांडावळ बरे भाशेन सांबाळूंक वावुरतलो ताका देव आनिकूय दितलो, आनिकूय पातयेतलो, ताका देवाचो आशिर्वाद फावो जातलो. पूण जो कोण तशें करिना वो बेजबाबदार जाता, वो आपलेच आशेक लागून आनी आपणाच्याच बरेपणाक लागून वावुरता, जेन्ना धोनी येतलो तेन्ना असल्या चाकरांक जायतो मार पडटलो, सोत्ते पडटले. तर भाव भयणीनो, आमकांय जण एकल्याक वेगवेगळे तरेन आमची जबाबदारी दिल्ली आसा. ह्या संवसारांत आसतना आमी वावरूंक जाय. आमी कांय करूंक तयार ना, वो म्हाका कांय करपाक नाका, म्हाका पडूंक नाका अशें आमच्यान म्हणूंकूच जायना. अशें कोण म्हणटा तांकांय खास्त आसतली. जो कोण जाणा देवाची खुशी, जो कोण जाणा जें कितें आमकां मांडावळीन घातलेलें आसा तें कित्याक आसत आनी तरूय पूण करिना जाल्यार असल्यांक चड मार पडटलो. आनी म्हाका दिसता आमचे मदलीं चडशीं जाणां असल्याक सांपडटलीं. कित्याक आयज आमी नकळो अशें आमी कांयच म्हणूंक जायना. सगळे तरेची म्हायती आमकां मेळटा आनी सगळे तरेची म्हायती घेवपाकूय आमकां आयज सगळे सयेग आसात. आनी अशें आसतनाय आमी जाणा जावनूय देवाची खुशी पाडिना. आनी जायते पावटी आमी म्हणटा तोंडान वय अशें जावपाक जाय, हें सारकें, हें आमी तोंडान जाणाव, पूण आमी आमचे करणेन तें करिना जाल्यार असल्यांक चड मार पडटलो, चड खास्त लागतली. जे कोण नकळो तांकांय बीन खास्त आसा, पूण तांकां थोडी खास्त लागतली. तर आमकां ही खास्त नाका, पूण आमकां आशिर्वाद जाय. आमकां देवाचें बरेपण जाय आमच्या जण एकल्याच्या जिवितान, आमच्या घोराब्याच्या जिवितान आनी ह्या आख्ख्या समाजान. ह्या पासत जे कोण बेजबाबदार जाल्यात, बो करून आमकां दिसती पडटा ह्या दिसांनी आमच्या गोंयान, आमच्या राजकी मळार जायती बेजबाबदारी, जायत्यो उडक्यो मारप, जायते नाका जाल्ले राजकी मळार आयज चालूच आसा. तर मागुया सगळे जे कोण राजकी मळार वावुरतात, राजकी चाकर कशे देवान वेंचून काडलेले आसात, जबाबदाऱ्यो दिल्ल्यो आसात, तांणी आपली जबाबदारी समजूंक आनीक देंवचाराच्या चोपक्यान सांपडनासतना आपलें काम बरे भाशेन करूंक तांकां आमी देवाची कृपा मागुया. आनीक अशें करूंक तांकां आमी आमचो आदार जाता ते भाशेन, बो करून जे चुकी आसात त्यो दाखोवन, बरें आसा तेन्ना तें बरें करूंक तांकां आदार दिवन, हे भाशेन आमी हें बरेंपण फुडें व्हरूंक आमी देवाची कृपा आमकांय मागून घेवया. आनी आमकां जण एकल्याक ज्यो जबाबदाऱ्यो दिल्ल्यो आसात त्यो पाळूंक आमकां देवाची कृपा हे मिसाचे भेटेन, ह्या पवित्र उंड्यान आमी वांटो घेता आसतना आमकां फावो कर म्हूण मागुया. गायन घेऊया C14 पेज नंबर 34. C14. Beto canta
तो उंडो बदलतलो जेजूची कूड तो जातलो आमकां परतून तो मेळटलो जेजू आमचे जातलो. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या हातांनी मोहिमे आमच्या नक्की पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वस्पोर मानून घेऊ. देवा आमच्या बापा तुवें आमच्या हातांनी घालाय त्या देण्या वरवीं तुजी कृपा आनी नितळकाय आमकां दी. तुजे सेवेक भेटयलेल्या ह्या पवित्र गुटां वरवीं आमचें मन पातकांतलें मेकळें कर आनी अशें आमचें जिवीत शुद्ध निर्मळ जावन दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदारांच्या सासणाच्या देवा सर्व काळयान सर्व थाय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय नितीन ताका शिक्षा दिली पूण क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं दयेन ताका सोडयलोय. ताचे उद्देशीन देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दलबार तुजी थोर महिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संसार बल्लाच्या वैभवान उत्सर्गीन तुका सोय सोय. सर्वेस्पराची नांवी येता ताका सोय. उत्सर्गीन तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक विचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्च घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्च नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो घोट पर घोटुया. सोम्याची सुवामी अमुंडो खाता आनी एकाशीतले पियेता. तितलेच फावटी तूं वैभवान दिसो आमी तुजे मरण परगटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्च तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा सगळे याज्ञिकी वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माय सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे बागयोन धर्मदुतां बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय
पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पदवेदार बापा सरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. आमकां जण एकल्याक जबाबदारी दिल्ली आसा, आमकां जण एकल्याक कारभारी नेमलेले आसात. तर आमच्या कारभारान आमी जबाबदार जावन देवाची खुशी करूंक आमकां कृपा मागुया. बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थना बापाक उबारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गाक जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणी पडूंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशेन वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पृथ्वी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेत आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितरेचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका चुरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवं आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू. हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. Tazo maimo, mitmenashilo. Tazo maimo, mitmenashilo. Tazo mo, mitmenashilo. Tazo maimo, mitmenashilo. Tazo maimo, mitmenashilo. Tazo maimo, mitmenashilo. Tazo mo, mitmenashilo. Tanmolyan turbol gresta, sangati dunya sakra. Ekachaw ng puso'y sukling pulgi devachin. Tazo maimo, mitmenashilo. Tazo maimo, mitmenashilo. Tazo maimo, mitmenashilo. Tazo mo, mitmenashilo. Tazo maimo, mitmenashilo. Tazo maimo, mitmenashilo. Tazo maimo, mitmenashilo.
नाशिल्लो ताचो मोग मिटमेट नाशिल्लो. मनशाचो पूत आपलो जीव सोमेस्तांचे सोडवणे पासत दिवंक आयला. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, ह्या सर्गीच्या जेवणान परतून परतून वांटो घेवन तुज्या जिवान आनी मोगान आमी वाडोशी कोर. ताचे वरवीं ह्या संवसारी जिविताक गरजेचो सगलो आदार आनी सर्गीच्या गुटांची ओदीक ओदीक संपूर्ण समजणी आमकां मेळूं म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. नवेनाची मागणी. शाश्वत आदाराचे माये पोळे म्हाका एका निर्भाग्या पाटक्याक तुज्या पांया लागीं हांव प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरता सगलो म्हजो विस्वास. एकाकुतीचे माये चुचुरे कोर म्हजे हांव आयकता सगल्यांनी तुका पाचारलेली आसऱ्या आनी बोरमाशा पातक्यांच्या जातोर म्हजो आसरो आनी म्हजो बोरमासो पाव म्हाका मोगा पासत जेजू क्रिस्ताच्या. उगोड तुझे हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्याक जो येता आनी आपल्याकूच भेटयता तुका तुजी सासनाची चाकून कशी. हांव आशिर्वाद आनी आर्गां देवाक दिता. दिलो देखून म्हाका ताचे काकुतीन अविस्वास तुजे ताईं खात्री जशें हांव सत मानता म्हज्या सासनाच्या साल्वासांवाची कोटा जायते पावटी आदी निर्भागी जावन पडली. कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना. हांव जाणो तुजे मजतीन हांव जैत व्हरतली. हांव जाणो तूं म्हाका मजत दितली म्हूण. जोर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पातयो पूण भियेता पातकाचे ताळणेंत तुजो आदार मागोना जायन म्हूण आनी वाडीत म्हूण म्हजो आत्मो ओ तोर वर्तता उपकार जो मागता तुजे ताईं. आनी हांव प्रार्थून मागता तुजे लागीं तुका दिसता त्या प्रमाणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळूं ओदीक करून एमकोणाच्या चपक्याच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूंक आनी म्हणूंक तुका ए माये आदार म्हाका दी. शाश्वत आदाराचे माये
निर्मिनाका हांवें सांडून म्हज्या देवाक देवा आमेन. आमेन. सासवोत आदाराचे माये नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तायसा उस्तरामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेसू देवाची माय पाप्याची मुक्ती आमच्या वेळार आमेन. सासवोत आदाराचे माये नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तायसा उस्तरामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेसू सासवोत आदाराचे माये नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तायसा उस्तरामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेसू भाग्यवंती मारी आदारती उदृष्टा संपळ्ळोन्या मोजोत कोर ओस्कोत कालचांच्या माग पोचे पासून जाशे राती देवाच्या मुणेऱ्यांची विनोद कोर सगल्या देवाक पेटयलोल्या उस्तऱ्यां पासोर फावो कोर तुजो आदार सगल्यांक जे मागतात तुजो सासणाचो आलाशिरो तुका केल्या आमचो आसरो येसायबिणी आदार दिनार गरजांत आनी दुखी कोतींनी प्रार्थुया. हे सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिल्ली माय मारीक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक जिच्या अजपाच्या उपकाराक आमी मान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावन तिच्या मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावूंक सदांकाल फोड तुजे सोडवणेचो तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना सगळीं जी कोण बरी नात भोव करून जाणी आमचे लागीं मागलां आपणा पासत माग म्हूण जी कोण हॉस्पिटलान आसात जी कोण घरांनी आसात तांकां सगल्यांक बरी भलायकी ह्या वेळार मागुया. आमचो आदार सोमयाच्या नांवार आसा. सोमया म्हजे मागणे आयक. सोमया आसूं तुमचे सवे प्रार्थना तुका सोमया देवा ह्या तुज्या चाकरांक फावो कोर सदांच बगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी आनंदवंत आदारान भाग्योन सदांच आंकवार मरयेच्या ती निवारूंक ह्या काळाच्या खोतींतली आनी बगूंक पावूंक सासणाचें दादूसपण क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे मदें आसूं तुमकां राखूंक तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूंक तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जियेता आनी राजवट करता सासणाच्या सासनाक सासवत आदाराचे मायेच्या मागण्या वरवीं सोरपदवीदार देवाचें बेसांव बापाचें पुत्राचें आनी पवित्र आत्म्याचें तुमचे वयर देवूं आनी सदांकाल तोगूं. गायन घेऊया T29 पेज नंबर 216 T29. आयज सांजे 7 वाजता भोव पवित्र संस्काराची बजवणी गरजेन जातली. Shiro